लायन्स क्लब इंटरनॅशनल एक आमचो एनवायरमेंटल वीक चालू आसा फ्रॉम 18 to 26. ताजे अंडर लायन्स क्लब ऑफ कुलचरम सावर्डेन हाणें हो वीक बरे तरेन मनोवपाचो यत्न केल्लो आसा. आमी 18 तारखेक ई वेस्टाचे जो कावंटर ओपन केला तो कुडचड्यार ओपन केलो, जो एक वीक थंय आसतलो तांबडी मातयेर. दुसरो म्हणल्यार आमी एक सीड बॉल प्रत्येक स्कुलान वाटले. आनी तिसरो जो आसा जो आज तुमी पळयतात नंदा लेक सरावंडींग क्लिनींग हो प्रोजेक्ट आमी आयज हातीन घेतलो. ताच्या अंडर आमी खुबशे आमचे चंद्रेश्वर भूतनाथ हायर सेकंडरी हांचे वतीन तांणी दोगांनी मेळून हो साफ सफाईचो जो ड्रायव्ह आसा तो हातीन घेतलेलो आसा. तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव लोकां कडेन मागता की नंदा लेक इतलें सुंदर आसा, म्हाका दिसता जे भुरगे हांगा बसपाक येतात आनी ज्यो बाटल्यो आपूण पितात किंवा चिप्स जे आपूण खातात ते लेकांक उडोवचे न्ही. एक सिवीक सेन्स दवरचो. एक खंय गार्बेज बीन आसा किंवा गार्बेज कलेक्शन सेंटर आसा थंय व्हरून आपूण हांगा येवन बसून खाल्ल्यार पिल्यार जाता, पूण थंय व्हरून दिवचे. हे जे नितळ सुंदर जे तळें दिसता ते आमी म्हाका दिसता सगळ्यांनी राखून दवरपाची गरज आसा. आनी पर्यावरण राखतलो आज जी गरमी आसा, आज जो ग्लोबल वॉर्मिंग आसा, उदकाची खूब गरज आसा. आमी जेन्ना समज उदक पोल्युटेड केलें जाल्यार आमकां फुडल्या जनरेशनाक उदक मेळचें ना. सो ही म्हाका तुमच्या सगळ्यां कडेन मागणी आसा.